गुड इवनिंग. आमी पळयता आतां हो जो बांदोड्या रस्तो आसा, बांदोड्या धरून दोन खांब्या कडल्यान ते सामके उणीर मेरेन इतको खराब रस्तो आसा. आमी सगळे लोक आतां लोकां कडेन आमचे विचार विमर्श जाले. लोकांनी सांगलें की पावस आशिल्लो म्हूण आमी ओगी रावले, कांय जालें ना. पूण आतां पावस थांबलो आनी तरी रस्ते सारके करपाचे कांयच दिशेन गव्हर्मेंटाची कांयच वाटचाल ना. हेका कशें पळयता तुमी? खूब वायट गजाल आसा, कारण दोन वर्सां जाले रस्तो इतलो वायट परिस्थितीन आसा. लोकांचे हाल जाल्या, खूब जाणांक बॅकबोनाचे प्रॉब्लेम जावपाक लागल्या. आमी परत हो विशय काडीत आसा आनी हांवें आमच्या लोकल MLA कडेन खंयच्याय फंक्शनाक मेळ्ळें हांव तो विशय काडटां आनी ते म्हाका सांगता ना उदरगतीची कामां चालू आसा, अंडरग्रावंड केबलिंगाची कामां चालू आसा. पूण हांव तेच म्हणटां, दोन वर्सां म्हणजे जो साकवा वयल्यान उणीर वता तो रस्तो आतां 2 वर्सां जालीं खणलेलो आसा. आज हांवें आयकलां की परत आज चर खणल्या म्हणून त्या सायडीन. म्हणल्यार कितें चल्लां? म्हणजे पावर मिनिस्टर ज्या वाठारांतलो आसा, ज्याची स्वताची जी पंचायत, त्या वाठारांतलो जर कॉन्ट्रॅक्टरूच जर सारकें काम करना आनी 2 वर्सां जर ताका जर रस्तो सारको करपाक लागता, तेच्या टेंडरान डेफिनेटली आसतलें तेणें जर खणलें जाल्यार थंय परत डांबर घालपाचें म्हणून. आनी जर हो रस्तो जायना जाल्यार पावर मिनिस्टर स्वता कितें करता हें हांव पावर मिनिस्टराक विचारपाक सोदता, बाब सुदीन ढवळकाराक विचारपाक सोदतां. लोकांचे अशे हाल करपाक दिवं नाका. लोकांचो संयम आतां तुटपाक पावला. नवरात्र चालू आसा, गोंयभरच्यान लोक येता. कोवळ्या, रामनाथी, उणीर, कोवळ्या, रामनाथी, मडकय आनी नागेशी, महालक्ष्मी ह्या वाठारांनी लोक फिरता गाडयो घेवन. ते पळयता ह्या रस्त्याची कितें दुर्दशा जाल्या ती. आमच्या बांदोड्या गांवाक बेस्ट टुरिजम विलेज इन स्पिरिच्युअल कॅटेगरी म्हणून एवॉर्ड मेळ्ळा, नॅशनल एवॉर्ड मेळ्ळा. पूण हांगा येवन जर टुरिस्टांनी पळयलें जाल्यार आमची रस्त्याची कितें परिस्थिती आसा ह्या देवळांच्या वाठारांनी, जाल्यार हे टुरिस्ट कितें घेवन वतले मुखार. ह्या खातीर जाता तितले बेगीन लक्ष घालपा जाय. हांव परत एकदां मिनिस्टरा कडेन मागतां की तुमी हे रस्त्याची कामां जाता तितले बेगीन करा. आनी खास करून PWD मिनिस्टर आमगेले मानादीक मुखेलमंत्री प्रमोद भाव, तांच्यांनी बीन येवचें हांगा. ते येता, ते गावण्या खुबदां येता हांगा तांच्या भयणीक मेळपा खातीर. पूण ते करता आसतना हांव मागता की तेंच्यांनी केन्नाय दुसरोय रूट घेवचो म्हणून, कोवळेच्यान रामनाथच्यान एक पासय मारची म्हणून. आनी काम जें कितें रगडलां इतले वर्सां, 2 वर्सां, तें जाता तितले बेगीन तेंच्यांनी कंप्लीट करून घेवचें. ओके, आमी जेन्ना लोकां मदीं वता तेन्ना तेंचे कडेन डिस्कशन करता, विचार विमर्श करता, तेन्ना तेंचो असो एक आपचे आसा आनी तांकां एक दुबाव आसा की एक तर जे जाग्यार अशें म्हणलें जाता की जो आतां थळावी MLA आहा ताका ते एरियेन वोट शेअर कमी मेळ्ळा लास्ट इलेक्शनाक. आनी दुसरें म्हणल्यार जो प्रकल्प STPचो जावपा तो जावपाक दिना म्हणून लोकांक हे त्रास सोंसचे पडटा काय? हें जर आसत न्ही जाल्यार हेजे इतली दुर्दैवी आनी दुसरी गजाल ना. कारण जेन्ना एक आमदार निवडून येता, एक सरपंच निवडून येता, जावं खंयचोय लोकप्रतिनिधी निवडून येता, तो सगळ्यांचो लोकप्रतिनिधी आसता. तेणें फक्त आपल्याक कोणी वोट मारला थंयच काम करप अशें आसना. आनी ताका उणीर मतां पडूना. ह्या आमदाराक उणीर, बोकडबागान, तळोवल्यान, रामनाथी मतां पडूना. पडले न्ही, त्या लोकांचो तरी विचार करा. चल, विरोधकान कोण आसा तेंचे सोडून दिया, पूण ज्या लोकांनी तुमकां मतां मारले तेंचो तरी विचार करा. पूण हे जर अशी जर परिस्थिती आसा न्ही आनी लोकांक जर अशें दिसता न्ही जाल्यार आमदारान स्वता जावन हेजेर विचार करपाक जाय. हे 25-25 वर्सां आमदार आशिल्ल्या मनशाक हें सोबना. जर अशी गजाल आसा जाल्यार ही खूब वायट गजाल आनी हो एक बॅड प्रेसिडंट मुखार जे लोकप्रतिनिधी आसा तांचे खातीर पडटलो. आतां आमी पळयता खणून दवरला 2 वर्सां लोक त्रास काडटा, लोकांनी कळ सोंसली. पूण सगळ्यांत चड त्रास जाता म्हणटा तो प्रेग्नंट बायलांक, आमच्या भयणांक. आतां तेणें कशें कितें रिएक्ट करपाचें कितें कांय कित्याक भरपूर कॉम्प्लिकेशन्स जावपाक लागल्या. केसीस हांगा एबॉर्शनाची बीन वाडपाक लागल्या. त्या खातीरूच आमदारान हेजेर मातशी दखल घेवपाक जाय न्ही. म्हाजी बायल 2 वर्सां फाटीं प्रेग्नंट आशिल्ली. हांव तिका गाडयेन घेवन व्हरतालो, हाडटालो. इतली परिस्थिती वायट आसताली गाडी चलयता आसतना. म्हणजे 20-30 स्पिडाच्या वयर वचपाक मेळना. हांव केन्ना तें उलोवना, पूण आतां तुवें प्रश्न मुद्दम जावन काडलो म्हणून हांव हें सांगतां. ती सायडीन बसून आ ऊ करताली ती म्हाका दिसताली आनी हांव त्या खातीर सदांच बोवाळ घालीत आसतालो, रस्तो सारको करा, रस्तो सारको करा. जाणटे लोकांक त्रास जाता, नेणट्या लोकांक बॅकबोनाचे प्रॉब्लेम जावपाक लागल्या. प्रेग्नंट बायलांक तर आसतलोच आसतलो प्रॉब्लेम, कळ्ळें. पूण हाजी दखल आमदारान घेवपाक जाय.
आनी लोकांनी न्ही हेजे बाबतींत उलोवपा जाय. लोकूय न्ही ओगी रावता, लोकांनी ओगी रावून कोताक येवपाना. जर अश्यो बायलो आसा, तांचे घोव आसा, वाठारांतले जे लोक आसा तांच्यांनी सांगपा जाय. कित्याक जो पर्यंत तर तुमी उलोवपाना आमदाराक कशें कळटलें की प्रॉब्लेम जाता म्हणून. आमी केन्ना केन्ना प्रेस कॉन्फरन्स घेता आसतना कोणाकूय थांबयता आनी सांगता बाबा यो रे मातसो उलय म्हणून प्रेसा कडेन. तो म्हणटा ना 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 पात्रांवाक वायट दिसतलें म्हणटा. वायट दिसपाची गजाल ना. तुमकां जर त्रास जाता जाल्यार उलोवपाक शिका आनी उलयले जाल्यारूच तुमची कामां जातलीं. ना जाल्यार कोण तुमची कामां घेवपाना. लोकांक दिसतलें आनी आमदारांक दिसतलें की तुमचे कांयच प्रॉब्लेम ना, तुमी वेवस्थीत आसा, तुमचो रस्तो खणलेलो आसत जाल्यार तुमकां कांयच फरक पडना म्हणून. आनी अशें जावन जर अशी परिस्थिती जाता जाल्यार मागीर दोश कोणाक दिवपाचो, लोकांक दिवपाचो काय आमदाराक दिवपाचो, हे लोकांनीच विचार करचो पडटलो. ओके, थँक्यू. थँक्यू.